सगळा नमस्कारू आणि स्वागत. हांव जयश्री पै. आमगेले विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनींतू प्रस्तुत जावचे काणी प्रेरणाचे कार्यक्रमांतू आमगेले अतिथी आसचे आजी एक असामान्य प्रतिभावान वृत्तींतू शिक्षकी आणि प्रवृत्तींतू लेखकी श्रीमती प्रज्वला शेणे आज आमगेलोट आसची म्हण सांगच्याक संतोष जाता आस. हांगेल बग्गे सांगू गेल्यारी हांगेल क्रिएटिविटी जवो हांगेल साधन जवो मस्त आस. तशीची हांनी बरयलेले बुक्स जवो 100 पशी चड किरुलेखन, 200 पशी चड कवन, 50 पशी चड सान काणयो पुराय हांनी बरयलेले हांगे गांवचे प्रतिष्ठित पत्रिकेरी प्रकट जालेले आसा. एक गव्हर्नमेंट स्कुलाचे कन्नड माध्यमाची शिक्षकी जावन ह्या सकಡೆ बरोच एक व्हड विषय मात्र नाही. हांगेल एक बूक भरवसेಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು म्हळ्यार एक अर्थांती प्रकट जालेले आसा. लोकार्पण केला हांनी. तशीची हांका मस्त हांगेल प्रतिभा पुराय गुर्तू करून विंगड विंगड अनेक संघ संस्थांनी हांका पुरस्कार गौरव सत्कार केलेले आसा. आता मस्त हांगेल बग्गे सांगून वेळ काणा तशी आमी हांगेले सद्विचार ऐकुया. हांगा प्रज्वला तुमकां आमगेले वाहिनींतू मनान स्वागत करता आणि नमस्कार. नमस्कार. तुमगेल किरू परिचय बग्गे आमगेले वीक्षकांक सांगतावे. मिगेल गांव आगुंबे लगी सोमेश्वर म्हणून एक सन्न गांव. थंय आसूची पुरा भक्ता फॅमिलीची मिगेल आनो विठोब भक्ता म्हणून पोस्ट मास्टर जावन आशिल्लो आनी तशीची मिगेल अम्मा प्रभावती म्हणून सांगून मिगेल अण्णा प्रवीण भक्ता म्हणून आतां मणिपालांतू डायरी सुपरवायझर जावन आसा. तशीची मिगेल अक्का विमला म्हणून हावेरींतू KPTCLांतू येई जावन आसा. तशी हांव आतां हॉर्डिक जावन कारकळांत आसा. मिगेल बम्मणू हरीश शेणै म्हणून तरकारीचे उद्यम करून घेवन आसा. तशी म्हाका 2 जण चेडू आसा ती प्रत्युषा शेणै आनी प्रागवंश म्हणून. आनी हांव आतां प्रस्तुत सरकारी हिरिय प्राथमिक शाले पद्मनूर म्हणून मुलकी लगी एक गव्हर्मेंट स्कुलांत शिक्षकी जावन कर्तव्य निभायसीत आसा. हो हो हो. तुम्ही शिक्षकी जावचे प्रेरण कसं तुमकां आनी तुमी क्लासान परत खंयचे पुरा सब्जेक्ट शिकयताची? आतां पुरा जनाक एक एक सपन आसता हांव डॉक्टर जावका, इंजिनियर जावका, एक एक कसनेपणी जावका म्हणून. जाल्यार म्हाका म्हगेल एक जिवनांत म्हाका अशी जावका म्हणून हांव लेखून हांव एक शिक्षकी जालेलें न्ही. सांतकून मस्त एक कश्टाचें जीवन पळयलें हांव. म्हळ्यार हांव 5 क्लास आसतना म्हगेल आन एक व्यवहारा भितर एक नश्ट जालो ताका. नश्ट जावन तो घर सोण चमकलालो. तेदन म्हगेल अम्मान 2 जण चेडवाक पोसूच खातीर मस्त कश्ट काडले. तेन्ना 5 क्लास म्हळ्यार म्हाका ते पुरो आलोचन करता तितले एक शक्ती तेदन नाशिल्ले. त्या टायमार मस्त कश्ट पळयले. म्हळ्यार आमकां एक खावका कसने खावचेक वरेन कसले एक नातील तसल परिस्थिती. म्हळ्यार अम्माक कसने एज्युकेशन नाशिल्लें. तशें जावन खंय कसन कामां वचचें तशी मस्त कश्ट पळयले. देवस्थानाचे मडकेचे सीत हाण आमी जेवण करता आशिल्ली ती. आमगे ते करंट नाशिल्लें. आमी भाडेकारां आशिल्ली ती. चिमणे उजवाडा आमी वाजीत आशिल्ली ती. असल सकड मस्त नमुन्याचे कश्ट आमी पळयले. ताजे नंतर हायस्कूल तकून मिगेल हॉर्डिक 10 वरेक एक 10-12 वर्स हांव मिगेल मम्मा ते मिगेल पाचे ते तशी आनू अम्मा अण्णा अक्का म्हणून कसने एक बांधव्य ना अशी हांव बाबायरी होड जाली. तेदन म्हाका दिसलें हांव कोणाल वयरी अवलंबन जावचें नज एक स्वावलंबी जावन आसका म्हणचे खातीर फस्ट एक कसन काम मेळटा म्हूण पळयतना हांव D.Ed शिकल्यारी टीचर काम मेळटा. वग्गी शिकेत PUC जाले नंतर 2 वर्स D.Ed वग्गी एक कामाक जॉईन जावका म्हूण सांगून हांव तशी टीचर जावका म्हूण सांगून हांव लेखिलें. तशी चांग विषय चांग. कसं सब्जेक्ट आसा तुमकां शिकयता? खंयचे क्लास शिकयता तुमी? म्हळ्यार हांव आतां गव्हर्मेंट स्कुलार टीचर निमित्त आमकां म्हळ्यार आतां टीचर्स केलो आसना म्हूण जाल्यार आमी पुरा सब्जेक्ट करता जाता. हांव अपॉयंट जालें जनरल कन्नडा म्हणून जाल्यार म्हगेल्या डिग्रीन तनी जालें BSc. तशी जावन हांव खंयचे सब्जेक्ट जाल्यार म्हाका शिकोवचें जाता शिकयतास हांव पुरा सब्जेक्ट. व्हेरी गुड. आणि कसं म्हळ्यार एक गव्हर्मेंट स्कुलाक काम मेळूक भारी कष्टा विषय. त्यावेळी तुम्ही पास करून एग्जामांनी असता का नाही? वय पास करून तुम्ही त्यात
तुम्ही लेखक म्हणून तुमकां केदन कळ्ळें केदन सुकून तुमी बरोवचें सुरू केलें म्हळ्यार हांव सान आसतना कसं मस्त बरय नाशिल्ली म्हळ्यार मस्त मनान तूं पुरो आशिल्लें तें बरोवचें कशी ताजे ಬಗ್ಗೆ एक म्हाका आयडिया नाशिल्लें एक डी.एड आसतना आमकां सकाळी एक सहपठ्य चटुवटिके म्हूण पुरो आसता तेदन हांव सना सना काणी सना सना कवन पुरो बरयत आशिल्ली तर बरयल्यार बरयना खंयचे एक पेपरार जेवा एक तेदन पुरो व्हॉट्सअप फेसबुक म्हूण पुरो तेदन नाशिल्लें तशें जावन न्हू आमी बरयलां आमगे लागीं आसता आशिल्लें एक 4 जणां वचन पावना आशिल्लें तशी हांव वय तें बरोवचें आशिल्लें ताजे नंतर हांव बरोवचें सोडलें एक 10-15 वर्स कसले बरय न्ही हांव डी.एड जाले नंतर बरयलें ना 2022 ಇಸ್ವಿ ತಕೂನ್ ಹಾವು ಬರೋಚೆ ಆರಂಭ ಕೇಳಲ್ಲ 22 ಇಸ್ವಿಂತೂ ಮಿಗೆಲ್ ಮನಾಂತೆ ಕಸಂಕಿ एक ಬೇಜಾರ विचार आशिल्ले ಕೆಲವು पटी आमके कसं एक बेजार असलं री कितले आप्त जाल्यार वरना अम्माल्याकी बामणाल्याकी सांगूंक घेवचें जायना तसल नमुनेचे एक मनान तूं एक तोळलाट म्हणटात न्हय तसल आसता तेदन हांव कसन केलें म्हळ्यार कोणाले सांगून घेवचें जायना जाल्यार ते भावने भितर दवरून घेवचें काही जायना त्या संदर्भार हांव मिगेल भावने अक्षर रुपारी बरोवचेक आरंभ केलें एक पुस्तकार मिगेल कसन फिलिंग्स आसा पुरो बरोवचें हांव आरंभ केलें तशी 2022 ಇಸ್ವಿ तकून मिगेल एक बरवणिगेचें एक पयण आरंभ जाल्लें म्हूण सांगयता सुरवेलेखन पत्रिकेर येतना तुमगेले फिलिंग्स जेवो अनुभव कसो आशिल्ले सुरवेच म्हळ्यार मिगेल एक भरवसेಯ ಬೆಳಕು म्हूण सांगून एक लेखन हांव जनसंपर्क पत्रिकेर आयलें फर्स्ट टायम जनसंपर्क पत्रिकेरी नित्यानंद एम म्हूण सांगून संपादक तांणी मिगेले एक लेखन घालें मिगेल एकली फ्रेंड आशिल्ली यशोदा गाणिगा म्हणून तीन म्हाका पत्रिकेच्यांनी संपर्क दिल्ले आनी विंगड विंगड पत्रिकेचे गुर्तपुरा ಬಳಗಂತಪುರ म्हाका सेरसिल तिणें तशी हांव फस्ट त्या पत्रिकेर आयलें मस्त खुशी जाली तेदना म्हळ्यार अशीची बरोवचें काही व्हॉट्सअपार घालचें काही फेसबुकार घालचें काही पत्रिकेर आयला म्हळ्यार ताजे खुशी आमकां विंगडची आनी तें मस्त जना शेअर केलें हांव पुरा जनांनी लायक आस गो आनी बरय तूं बरय म्हूण एक म्हाका प्रोत्साह दिलें तशी हांव फस्ट जनसंपर्कार आयलें ताजे नंतर विनयवाणी पत्रिके म्हणून तांतू म्हाका दिनपत्रिकेत तांत एक लेखकर चावडीन तूं अवकाश मेळ्ळें ताजे नंतर महिळा ध्वनी म्हणून म्हाका एक अंकण दिलें तांतू एक 30 पशी चड मिगेले बरह आयले तांतू लेखकर चावडीन ते एक 25 आयले तशीची लेखकर चावडी महिळा ध्वनी दोन्ही ಒಟ್ಟು कोर न्हू वाराक 2-3 एक लेखन हांव बरयत आशिल्ली तशी ताजे नंतर लेखनी पत्रिके म्हणून तांत एक भावस्पर्श म्हणून म्हाका अंकण दिला तांतू वरेन हांव बरयत आसा तशी आतां पितामहा पत्रिके म्हणून आसा दिनपत्रिके तांतू वरेन भावदंगळा म्हणून सांगून मिगेले एक अंकण येता आसा प्रति शनिवार तें एक अंकण येता आसा ताजे नंतर सुमार पत्रिके संजय प्रभाशे पुरो नेकार संपदाशे पुरो आनी लेखनी मागीर नयನ ಮಾಸ पत्रिके संगाती पत्रिके ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಲಾ ಟೀಚರ್ पत्रिके ಟೀಚರ್ पत्रिके ಮಕ್ಕಳ ಜಗಲಿ मागीर विंगड विंगड अशी मस्त सकड इलेक्शन फोकस म्हणून इलेक्शन मीडिया तशी मस्त सकड विंगड विंगड पत्रिके वेब चॅनल अंतू सकड म्हाका अवकाश दिता आसा ती तांणी अवकाश दिल्ल्या निमित्ती हांव बरयत आसा व्हेरी गुड म्हळ्यार तुमगेलेंतू तें टॅलंट आसा तेशें आनी तें तुमकां सोदून दिता आसाची भारी खुश जालें आमी प्रति अवकाशो आमी एक कोणे एक सना अवकाश दिल्यार वरेना आमी तें जायना म्हूण आमी तें सोडूनच आमी केदन ते अवकाश आमी उपयोगीसून घेतात की तेदन आमी अभिवृद्धी जावचें साध्यत आसा करेक्ट करेक्ट आतां तुमी शिक्षक वय लेखक वय हे तुमी कशी समतोलन घेताची शिक्षक म्हळ्यार मस्त काम आसता स्कुलाचे रडवाले शिकवण बरोवचें वाजूक म्हळ्यार पेपर करे हांवें तें पुरक म्हूण कुर्शिला री तुमी ते कशी समतोलन करून घेताची म्हाका मस्त जनां निमगूच आसा तुगेल्या वाराक 3-4 पुरो येतना तूं केदन बरयता पुरा जनाक एक 24 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ तुका कसं चड गंटे दवा दितस की म्हूण सांगून तशी निमगूच आसा आनी स्कुला तूं गव्हर्मेंट स्कुला टीचर नवा तू काराम की म्हण नव्या तू स्कुलान पाठ करना की म्हणू तू बरयता बशी की म्हण नव्या म्हणून वरेन म्हाका निमगिता ती जाल्यार हांव आमकां एक बरो काम म्हूण मन नासला री आमी कशी पुणी आमी एक ताका समय आमी दवरता ती हांव कशी एक तें समतोलन करता म्हळ्यार मिगेले घरा तुकून स्कुला वचे 1.5 घंटे वाट आसा
खंयच्यारी बसारी बसारी तशी हांव बसार बसले सतन हांव बरोवचें स्टार्ट करचें खंयचे एक विचार मनान दवर घेवन हांव बुकान बरोवचें उणें हांव मोबायलार टायप करचें निमिती म्हाका तें कंप्लीट 1.5 घंटे हांव बरयता वता एक स्कुलार रीच जाता म्हणटा म्हगेलें अर्द पुणी एक लेखन कंप्लीट जावन आसता तशी 9:30 तुकून 4 घंटे वरां आमी स्कुलान तूं मस्त नमुने आमकां वत्तड आसता आमकां एक जबाबदार आसा एक चेरडाल भविष्य रूपण करचें तसलें जबाबदार आसता त्या टायमार आमी बरोवन बसचें आनी खंडीत जायना तशी वापस 4 घंटे तुकून वापस घरा येताना वापस 1.5 घंटे मेळटा म्हाका ते 1.5 घंट्यान तूं वापस हांव एक ते टायम हांव वेस्ट करून घेना आमकां कसन पुरा जन तितलें जर्नी आसना म्हूण सांगता ती जाल्यार आमकां कसन ते नेगेटीव पॉयंट आसता त्याची आमी एक सकारात्मक करून घेवका म्हणचे दृश्टी खातीर म्हाका ते 3 घंटेचे म्हाका एक प्लस जालें ते 3 घंटे जर्नी आसा म्हणचे म्हाका प्लस कसं जालें म्हळ्यार ते 3 घंटे हांव बरयता आनी घरा गेले नंतर चेडू वालकी घराची जबाबदार आसता म्हगेले अम्मा घरकड आसून एक घराची कंप्लीट जबाबदार घेता निमिती हांव ते एक अशी समतोलन करून घेवचें जालें आनी रात्री वरेन एक 1.5 घंटे वरेक आनी हांव बरयता बरोवचें कंप्लीट जावका म्हूण आसल्यार रात्री 12:30-1 घंटे वरेन हांव बरयता तशें जावन म्हाका एक बरोवचें एक साध्य जालें भारी चांग विशय तुम्ही ते ट्रॅव्हलिंगार बरोवचेच पळय बदलची भारी एक खुशी दिसता असं कसं म्हळ्यार ते टायर्डनेस तुमकां कळना ट्रॅफिका मध्ये तू आसतना 1.5 घंटे गेल्ले कळना म्हाका कॉन्सन्ट्रेशन तांत येवन बरयता लायक विशय आता तुम्ही चेडूवांक प्रेरणा हाडचें कसं करता क्लासान तूं चेडूवांक म्हळ्यार फस्ट आमी चेडूवांक आमी इश्ट जावक टीचर इश्ट जावका आमी इश्ट जाल्यार आमी कसन सांगल्यार ते चेडू करता ती तशी फस्ट हांव चेडूवांक मारन आनी शिकोवचें ना तांकां चंद कोर न्हू फ्रेंड्सा वरी हांव आनी तूं फ्रेंड्स म्हणचे आमी फस्ट चेडूवांक तेन्ना आमगेलो टूच येता ती आमगे लागीं अंटून घेवन राबता ती तें एक मोग त्या चेडूवांक आनी कसन म्हळ्यार हांव चेडूवांक विंगड नमुने म्हाका खंयच्यान तांणी आसक्ती आसता ते सक्कड हांव म्हगेले चेडूवाक शिकयता म्हळ्यार स्कुला फस्ट गेले तेन्ना प्रातस्मरणे म्हणून कराग्रे वसते लक्ष्मी अश्य पुरो असेल सकड श्लोक शिकोवचे आनी भजन हांव भजन एक क्लासा वता तशी हांव शिकिल भजन त्या चेडूवाक एक सकणी एक कालगंट बरं तांची सकणी स्कुला आयल सतना आरंभारी वय मंकुतिಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಅಶ್ಯ ಪುರೋ ಸರ್ವಜ್ಞಾಲ್ ವಚನ ಅಶ್ಯ ಪುರೋ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಲ್ ವಚನ ಅಶ್ಯ ಪುರೋ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ध्यान श्लोक ओम पार्थाय ते शिकोवन दिवचे अश्य पुरो असले प्रत्येकय विंगड संस्कार कसन दिवका आमी चेडूवांक ते सक्कड हांव एक मिगेल तरगती आरंभ जावचे पशी फुडें तांकां हांव हें सक्कड शिकयता हांव भारी खुशी म्हळ्यार तुमी ते शिकवणे वटूच संस्कार दिता तुम्ही एका कसं अक्का महादेवी मंकुतिಮ್ಮ ते नाव एक अक्का महादेवीचे खंयची सांगू येत एक 2 लायन सांगेता म्हळ्यार मंकुतिಮ್ಮನ कग्गा सर्वज्ञाल वचन असेल सक्कड आमी शिकयता ती मस्त म्हळ्यार चेडूवाक हे एक म्हणून पद रुपारी सांगले सतना खुशी जाता आनी तांणी घरा वचून सांगता ती तशी पुरा जना खुशी जाता एक अक्का महादेवील वचन सांगता 2 लायन ಹಸಿವಾದೊಡೆ ಭಿಕ್ಷಾನಗಳುಂಟು ಹಸಿವಾದೊಡೆ ಭಿಕ್ಷಾನಗಳುಂಟು ತೃಷೆಯಾದೊಡೆ ಕೆರೆ ಬಾವಿಗಳುಂಟು ತೃಷೆಯಾದೊಡೆ ಕೆರೆ ಬಾವಿಗಳುಂಟು ಹಸಿವಾದೊಡೆ ಭಿಕ್ಷಾನಗಳುಂಟು भारी लायकस चेडू आजी वटू अर्थ कन्नडान आशिल्ल्यान तांकी सुलभेर अर्थ जाता कन्नडांत आशिल्ली निमिती सुलभेर अर्थ जाता आनी केलो आमी अर्थ वरेन चेडूवांक सांगताची लायक अशीच प्रेरणा दिवका चेडूवांक आनी दिवन तांणी तशी तेंची कॉन्सन्ट्रेशन मागीर शिक्षणांत तांणी घेताची वय खंडीत वय आतां म्हाका प्रेरणा जाली तुमगेले आनी तुम्ही खंयची एक कॉम्पिटिशनान तूं म्हळ्यार स्पर्धांत लेखन स्पर्धांत तांतूं पळय भाग घेतिल्स की हां खंडीत आसा कसन म्हळ्यार एक उडुपी हाजे लयन्स क्लबाचे कुंजी बेटाचे तांगेले एक मಕ್ಕಳ कथा स्पर्धे म्हण आशिल्ले तांतूं हांव भागवहिसिल्लें तांतूं म्हाका 2nd प्रायज आयिल्लें तांणी एक गणपतीले विग्रह आनी दिवन म्हाका एक बहुमान दिल्लें ताजे नंतर हांव हांतूं कसन कथा स्पर्धे
मुलकी साहित्य परिषद ಅಂತ एक कथा स्पर्धे आसिल्ले त्या साहित्य संमेलनांत आमकां बहुमान दिला तांतू तृतीय बहुमान आयल म्हाका ताजे नंतर उडपी जिल्हा साहित्य संमेलना तांतू कविगोष्टींतू भागवहिसिला हांव तशीच स्वच्छ संकेश्वरा म्हणून तांकां एक टायटल सॉंग बरोवचें कॉम्पिटिशन आसिल्लें त्या 3000 की कॅश प्राइज दिल तांणी म्हाका मेगेल सॉंग टायटल सॉंग जावन सिलेक्ट जालें वय तांतू सेकंड प्राइज आयल म्हाका तशीच आनी ज्ञानो कथा गोष्टी म्हूण सांगून मुडबिद्रे कन्नड साहित्य परिशदांतून तांतू वरेन भागी गेले मागीर रेडिओ मणिपाल अशें पुरो अशी विंगड विंगड साहित्य ಬಳಗचे स्पर्धेंतू आता 22 ನಂತರची हांव कसन सांगचेसले री हे सकड 2022 ನಂತರವೇಲೇची एक 2 वर्सां भितर जालेले एक डेव्हलपमेंट भारी खुश जाली तशीच आता तुमगेले जन बरयलेल्याक विमर्श दितात तांगेले तर विमर्श घेतल्याक तुमी कशी ते फेस करतात म्हळ्यार आमी आतां बरयले पुरा जनाक इश्ट जावका म्हूण कांय ना आता ಕೆಲವು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಜಾಲಲ್ಲ ಮಕ್ಕ ಫೋನ್ ಕೋನ್ ವರನ್ सांगतात आता नेकारा संपदा बरयले आनी तांणी मेगेले मोबाईल नंबर घालतात त्या पत्रिकेंतू तांणी बागलकोटेचे जन आनी विंगड विंगड कडे पुरा पावता त्या पत्रिके तांणी म्हाका फोन कोरून वरन सांगचेस रिसेंट जावन एकली वृद्धाश्रमाची 86 वर्साची एकली रत्नम्मा म्हणून प्रति महिने म्हाका फोन करता नेकारा संपदा पाऊल वाजून नेकारा संपदा पाऊल सतना म्हाका फोन करता तुगेले तिरुगु बाणा वाजिले हे वाजिले मस्त खुशी जाल म्हाका म्हूण तशी आनी एकलो मणिपालांत एकलो आजी आसा 96 इयर्स पुरुषोत्तम किणी म्हणून प्रति मेगेले बरह वाजून म्हाका मेसेज घालता दिग दिगच मेसेज घालून मस्त चंद जाला तू बरयले म्हूण अशी पॉझिटिव्ह जावन सांगतले मस्त जन आसा ती तशीच ಕೆಲವು ಜನಾक आमगेले बरह इश्ट जायनी म्हूण जाल्यार एक ಕೆಲವು नेगेटिव्ह पॉइंट्स कसं सांगचे वरन आसा बट ते वय म्हूण जाल्यार हांव खंडीत आतां अक्षरदोश अशें पुरो एक तुमी अशी बरोया आशिल्ले म्हणचे तसल विचारांनी हांव खंडीत काही हांव स्वीकार करता कसले म्हण आमगेल फाटी आमकां दिसना काही तशी आमगेल चूक आमकां कळना जाल्यार ಕೆಲವು जन जावका म्हणू कसले पूण एक चूक सोदितले आसा ती ತಂಗೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾವು ಕಸಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರು ವಚನ ಹಾವು ತಂಗೆಲ್ ತುಕುಂಚಿಕೆ ದೂರ ರಪ್ತಾ ಮಿಗೆಲ್ ವಿಚಾರ ಮಿಗೆಲ್ ಚೂಕಿ ವೈ ಮೊಂಡಲರಿ ಹಾವು ಸಂಕೋನ್ तितलेच असो लायक आता बरोवच्या बसतना कसले आता हांव जालती किनी ते एक रायटर्स ब्लॉक म्हूण येता अरे कसं म्हणटा ताका कसं बरोवचें कशी सूर करचें म्हळ्यार एक मना येता ते तुमकां येयलेच की केन्ना सूर करता ಕೆಲವು पटी आसा हांव म्हळ्यार पर्टिक्युलर एक अशी कंटेंट म्हणून घेतल्यार हांव त्याची मायंडसेटार आसता म्हाका म्हळ्यार बसारी म्हाका ते मस्त डिस्टर्बन्स येता हांव रात्री 10 गंटे बसचें ಕೆಲವು मेगेले एक इश्टाच कंटेंट बरोवचें रात्री 10 गंटे बसल्यार हांव 12 12:30 वरे हांव बरयत आसता म्हळ्यार हांव मोबायलांतू टायप करचे निमित्ती तांतू उडोवचें काम ना थंय बरोवचें नाका जाल्यार थंय डिलीट करचें थंय एडिट करचें तशें जावन एक कंटेंट स्टार्ट केले नंतर 1 घंटे 1.5 घंटे भितर हांव ते कंटेंट मुगसिता म्हळ्यार आतां फास्ट बरोवचें आयलें पुढे न्ही हांव एक दीस गटले घेत आशिल्ली एक रायटिंग्स बरोवचें अर्द दिसांनी जावका आशिल्लें आतां खंयचें एक रायटिंग दिल्यार आतां सडन सांगतात ಕೆಲವು पटी आतां सकाळी एक पयरी 5:30 मेसेज आयल्या अपर्णाल ಬಗ್ಗೆ एक बरोवन दी म्हूण नमकारला तुकून विदीन एक 2 घंटे भितर हांव ते बरोवन तांकां पेटयलें म्हळ्यार आतां बरयल तशी आमकां अनुभव चड जाता बरोवची वे कशी म्हूण कळटा स्टार्टींग कशी करका एंड कशी करका एक आमी फस्ट एक परिकल्पना दोन घेवका हांव कसन बरोवका स्टार्टींग कसन येवका एंड कसन येवका म्हणून तशी तशी एक लेखक हाल प्रभावस की तुमकां बरोवच्यान तूं म्हळ्यार तुमी वाजील बुक्सात जो कसले हांव बरयताना चडावत मेगेल मनांत कसन आसता परिकल्पने हांव ताकाची फस्ट इम्पॉर्टन्स दिवचें कोणाले पळोवन एक तांणी बरयल वरी बरोवका हांनी बरयल वरी बरोवका तशी हांव लेखना जाल्यार म्हाका रवी बेळगरे लेखक तांणी मस्त इश्ट म्हाका तांगेलो ओ मनस्से म्हूण एक बूक मस्त वाजीत आशिल्लें हांव फुडें तांतू एक भावनेक संबंध पडवलेले विचार आसता आशिल्ले त्या वाजील सतना मना एक नमुना कसं समाधान म्हणटात रिफ्लेक्शन समाधान एक नमुना रिलॅक्स निराळ भाव येत आशिल्लो म्हाका तशें जावन मेगेल एक मायंडांत आयलें हांव आनी कसं बरोवका जाल्यार ते वाजिलेल्यान स्टार्टींग केले नंतर ते एंड वरेक तांणी वाजून वचका आनी ते वाजिल नंतर ओ वयनवा म्हूण एक तांकां एक समाधान येवका निराळ भाव येवका तसल नमुनेच हांव एक बरह बरोवका म्हूण सांगून हांव मेगेल मायंडांत बरो दवन घेवन
हांव आतां तशी बरोवचें एक प्रयत्न तूं खंडीत करतस हां. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಅದು तुमगेले फर्स्ट बूक भरवसेಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು वय ते तुमकां रिलीज जाताना नावे लोकार्पण जाताना तुमगेले मनान कशी एक संतोष आशिल्लो आनी कशी तुमी ते बरोवच्या साध्य जाली कशी म्हण एक सांगेच. म्हगेले फस्टाचे बुक कवನ ಸಂಕಲನ ಸಮರ್ಪಣ म्हणून सांगू. ओके, तशें दोन्हीचे वय हे दोन्हीचे भरवसेಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು म्हणून हे म्हगेले मस्त काळातकून म्हगेले मनांतू हे बुक हांव करता म्हूण सांगून मनांत लेखून ताका भरवसेಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು म्हणून नांव दवरून केलेलें पुस्तक. कसलें म्हळ्यार हांव म्हगेले सगळे जिवनांतू मस्त जनाले एक ऋणांत आसा, मस्त जनाले आश्रय घेतला, मस्त जनाले सहकार म्हाका मेळ्ळा, तांकां पुरा एक नमून उडगास करून घेवका त्या आश्रयदाताक एक तेची स्टेजार आपोवन हाडू तांगेल करसून पुस्तक एक बिಡುಗಡೆ ಕೊರಸುನು तांकां एक अभिनंदन करका म्हणचे एक विचार म्हगेले पुस्तक बिಡುಗಡೆ प्रोग्राम म्हगेले ते दोन्हीचे तांकां एक स्टेजार हाडका म्हणचे एक उद्देशा निमित्ती हांव ते एक पुस्तक बरोवचें एक हें केलें. देवराय प्रभू म्हणून सांगून ಹೊಸ ಸಂಜೆ प्रकाशनाचे अध्यक्ष तांणी त्या प्रकाशनातून म्हगेलें पुस्तक बिಡುಗಡೆ केलें. म्हगेले पुस्तकाचे संपूर्ण जबाबदारी तांणी घेवन तें पुस्तक बिಡುಗಡೆ जावचे वरेक म्हगेले फाटीबलार एक व्हड शक्ती म्हाका तांणी आनी मस्त अवकाश वरेन तांणी म्हाका दिला. तशी हें एक भरवसेಯ ಹೆಜ್ಜೆ बिಡುಗಡೆ जालें आनी म्हगेले पुरा फॅमिली ते दिसू आयली ती आमगेले घरांत उलेची एक 25-30 जन आमगेले फॅमिली आसात. म्हगेले बामणू म्हगेले बामणाले अण्णा देरू म्हगेले माई म्हगेले नणंद म्हगेले अण्णा होन्नी म्हणून तांणी सगळाय एकलेय चुक्कय नाशी त्या कार्यक्रमाक येवन प्रत्येकल्याने दुड्डू दिवन ते पुस्तक ते दीस घेतले. ते दिसूची बिಡುಗಡೆ जाले दिसूची 100 बुक ऑलमोस्ट पुरा जन घेवन हें केलें. म्हगेले एकलो मास्टर मुरलीधर भट्ट म्हूण आशिल्लो 25 बुक ताणें ते दिसूची म्हाका सांगून म्हळ्यार अभिमान म्हगेले शिशेल पुस्तक हांव घेवका आनी 4 जनांक दिवका म्हूण सांगून उद्देशा खातीर मास्टरान म्हाका सपोर्ट केलें. तशीची मस्त जनान 10 बुक 15 बुक अशी घेवन म्हाका आतां बुक रिलीज जावन 2 म्हयने भितर ऑलमोस्ट 400 बुक म्हगेले सरला म्हळ्यार म्हाका म्हगेले भाग्य तें म्हळ्यार जनान म्हगेले वयर दवरलेलो विश्वास ते हांव म्हगेले बुक सेल जाल्ले म्हणचे पशी ते जनान म्हगेले वयर तितलो विश्वास दवरला म्हणचे म्हाका एक मस्त एक अभिमान आसा म्हाका. तुका आमी हांगा सुकून कंग्रॅच्युलेशन्स दिवपाचीच ह्या विशयांत वयता म्हळ्यार तुगेले ते प्रकट जाल्यार जनान लायक केला इतलें न्हय हांवें तुगेले बूक वाचले म्हाका तातूंतले कॅप्शन्स पुरो आसना तूं दिल्लेले म्हाका कशी एक इतलें एट्रॅक्टीव आसा म्हळ्यार तूं कशी बरोवन तरी कसं ते म्हणटा शीर्षिका दिवची की शीर्षिके सुरे बरोवन मागीर बरोवची की कशी आसता. हांव केन्ना एक शीर्षिके फस्ट हांव दवरचें कशें म्हळ्यार आमी ओटू बरोवन कसन म्हूण गोतनाशी ओटू बरोवन मागीर शीर्षिके दिवचे विंगड म्हगेले मातेन तूं फस्ट एक परिकल्पना आसता हांव असले विचार बरोवका म्हूण. आतां मुखवाडದ ಬದುಕು ಬರೆಯಲೆ ಕಾಲಚಕ್ರ ಬರೆಯಲೆ ಮೌನ ಯುದ್ಧ ಬರೆಯಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಬದುಕು ತಿರಸ್ಕಾರ ಶಾಪವಲ್ಲ ವರ ಆತ ಬದಲಾಗಲಿ ಬದುಕು म्हूण ಬರೆಯಲೆ ಇದೆಂಥ ಲೋಕವಯ್ಯ म्हूण ಬರೆಯಲೆ ನೀ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಸಾಗು ಮುಂದೆ म्हूण बरयले. तशी प्रत्येकय एक म्हगेल्या मायंडान तूं कसन एक परिकल्पना येता तें हांव फस्ट ऋणभारो हणभारो अशी म्हगेल्या मनान तूं कसन पुरा एक मतेन घुंत आसता तें फस्ट हांव शीर्षिक दिवचें. शीर्षिक दिवन जाल्ले नंतर म्हगेले विचार त्या शीर्षिके सोड भायर वचना तंतू आसता आरंभ कसने अंती कसने जनांक कसन मेसेज दिवका एक आमी खंयची एक बरह बरयले नंतर जनांक एक मेसेज वचका ते मेसेज वचनी म्हूण जाल्यार त्या बरहाक कसले मौल्य ना. तशी जावन हांव तें एक क्रम हांव करतस फॉलो करता. ಅಪ್ಪನಿಗೊಂದು ಪತ್ರ म्हूण एक बरयलेलो आसा. ಅಪ್ಪನಿಗೊಂದು पत्र म्हूण सांगल्यार एक चलये चेडू एक अन्नाक कशी मिस करून घेता. एक चले चेडाक आन म्हळ्यार मस्त मोग केन्नाय एक लोकारुडी विचारता ते चलये चेडान आनू लग्गी नाशी अन्नाक कितले सकड मिस करून घेतले विंगड जन चेडवान अन्ना लोट्टा आसतना अन्नाल मोग घेताना कशी मिस करून घेतले म्हणचे म्हगेले एक रियल फिलिंग्स हांव तांतू बरयला ಅಪ್ಪನಿಗೊಂದು ಪತ್ರ म्हूण ते म्हगेले भरवसेಯ ಹೆಜ್ಜೆ पुस्तकांत आसता. आता खंयचे दुसरी बूक बरोवच्या सुरू केलेले की बरयला की म्हगेल्या 2022 समर्पण म्हणून एक बुक रिलीज जालें कवನ संकलन ते म्हगेले मास्टर नावारी बोज शेट्टी सीता नदी म्हणून गुरूक हांव ते प्रथम गुरूक अर्पणे केलें म्हळ्यार गुरूल आशीर्वाद केन्नाकय आमकां जावका तशी गुरूक हांव अर्पणे केलें.
तशीची मेगेले दोन्ही पुस्तक भरवसेಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು त्या म्हाका कोण कोण आश्रय दिला मेगेल सांत तंक पूरा हावा मेगेल अम्माल हत्तांतकुनूची बिಡುಗಡೆ दिल कसले म्हण मेगेल अम्माची म्हाका एक फाटीबलाक सांतकुन मस्त कष्ट काढलातीने ताजे नंतरत मिगेल फाटीबला रब्बून मिगेल एक कसन म्हणता ती हाव वय एक स्थिर जलल एक खंबुसे म्हाका फाटीबला रब्बिल निमिती हांव अम्माल हातानो पुस्तक एक बिಡುಗಡೆ केलें आनी दोनीच खंयचे बरोच प्रोसेस तिन्नीच बुक आतां हांव तिन्नीचे ऑलरेडी स्टार्ट केला एक 30 कंटेंट जाला म्हळ्यार प्रति वर्स एक बुक रिलीज करचे म्हणून मिगेले मायंडांत आसा 22 एक जाले 23 एक जाले 4 एक जाले सो 25 मेक अनेक थर्ड बुक नाव आनी दवरनी व्यक्तित्व विकसनाचे एक जनांक स्फूर्ती दिवत तसले कंटेंट घेऊन हांव आतां बरयत आसा खुशी जाली मुखार चंदायर वच्चू तेमे म्हणून आमी शुभेच्छा करताची आनी कोंकणीन तुका कसले बरोवचे स्कोप मेळ्यार बरोवचे आस की वय कोंकणीन तू हांव सनासनाची काणी अशी पद बरयला म्हळ्यार कोंकणीचे म्हाका पत्रिकेचे खंयचे एक संपर्क मेळनातील निमिती हांव त्या पत्रिकेन तांणी घालली एक लास्ट टायम एक विश्व मातृभाषा दिवस आशिल्ले तेन्ना कारकळचे देवराय मामान म्हाका एक अवकाश दिले विश्व एक कोंकणीची कवी गोष्टी करुया आमी तूं एक बरय म्हणून सांगून म्हाका एक अवकाश दिले तशी हांवें कोंकणी कवी गोष्टी तूं भागवयसून थंय एक प्रस्तुत केलें मेगेल कविते तशी बरोच अवकाश मेळ्ळ्यार खंयचे एक पत्रिकेचे न्ही मेळ्ळ्यार खंडीत हांव बरयत हांव आसा खुशी लायक जाव का आमगेल भाशा म्हळ्यार मुखार येवका जाल्यार अशी बरयलें गेला मात्र जाता खंडीत खंडीत आनी तुमगेले चेडवांक तांगेल क्रिएटिविटी असो कसले येवका म्हण जाल्यार तुमकां कसले वर्कशॉप जो कसले ते कार्यावळी जो घेतिल्स की म्हळ्यार बरोचशी विशयारी हांव मस्त सकट चेडवांक केला कसले म्हळ्यार हांव बरयत जावन एक लेखकी जावन मिगेल चेडवांक ते इम्पॅक्ट कसं ते बदल जावका जालेले हांव क्लासरुमान तू सनाची एक प्रासपदां म्हणटात न्हू तसले न्ही बोर्डार बरयता हांव बरोवन तुमी एक पद करका एक तुमी हे विशयार एक काणी बरोवका एक वय विश्व मातृभाषा दिवस दीस वरना तांगेल मातृभाषेक म्हळ्यार तुळू आसता उर्दू असतात केलव जन कन्नड आसता तशी तांगेल मातृभाशेर तुमगेल कसं एक विचारू तुम्ही उलोका म्हणून एक दिलेलें उलोवन ते बरोवका म्हणून सांगून तशी चेडवांक एक पद पद दिवन ते एक नाटक दिवन ते कसं संभाषणे रुपार बरय म्हणून सांगचें एक ते काणये रुपार कर म्हणून सांगचें ते सना काणी पुरा चेडू बरयता ती थिंक करू सुरू करता आलोचन करता चेडवांक आलोचना शक्ती मस्त आसा आमी कसन लेखचे आमकां मात्र गोत आसा म्हणून आमी होड्डे म्हणून जाल्यार चेडवांक अवकाश दिल्ले म्हण जाल्यार खंडिताकय तांणी बरयता ती खंडीत खंडीत ते एक भारी एक लायक आमगेला पशी बुद्धंत काडचे आमकां गोत चेडू आनी निमितीवरान आमी शिक्षित आसले प्रत्येकल्यान तूं एक कसन एक टॅलंट प्रतिभे आसूनू आसता आमी एक शिक्षकी जावन आमगेल काम कसन म्हणारी ते खंयच्यान तूं तांगेले एक प्रतिभे ते आमी भायर काडपाक ते आमगेले एक कर्तव्य करेक्ट आनी तुमी क्राफ्टान तूं मस्त इंट्रस्ट आसा म्हणून हांवें कळ्ळें ते कशें करता तुमी म्हाका पुर्तुकून क्राफ्ट म्हळ्यार मस्त इश्ट हांव बेंगलुरान प्रायवेट स्कुला आसतना वरान म्हाका ते श्लोका टिचर क्राफ्ट टिचर कन्नडा टिचर म्हणून तिनी म्हाका एक जबाबदार दिलेलें तें तशी हांव थंय मस्त शिकली म्हळ्यार क्राफ्ट दिलें निमिती क्राफ्टान मस्त हांव थंय शिकली आनी हांव मुगेले क्लासरुमान तूं एक अनुपयुक्त जालेले कसन वस्तू आसत तंतू वय म्हळ्यार चेडवांक त्या हाडा ती शीट हाडा ती म्हळ्यार मस्त दुड्ड एक्सपेन्स जाता तशी जावन आतां करटी आमगेले स्कुलान वय आसता ते करटी हाडून ताका पेंट करून तांत एक फुलाचे बुट्टी करचे अशें पुरो ताका एक डिझायन करून गोंबे करचे अशें पुरो आनी स्प्रायट बॉटल मस्त वेस्ट जावन स्प्रायट बॉटलांनी पोण आसता ताका पुरा पेंट करून हँगींग पॉट केला आमी स्कुलान तूं तांतू अलंकारीक एक औषधीय हें आसचें अलोवेरा अशें पुरो पुदिना अशें शुंठी अशें पुरो म्हळ्यार तांकां चेडवांक एक अलंकारीकय जाल्ले औषधीय हे मे जाल्ले आनी एक परिसर प्रीती आनी एक वेस्ट तुकून एक हँगींग पॉट तसले सकड हांव स्कुलान तूं मस्त करयला आनी हे पुरा
कसं जीर्णांग व्यूह अशें पुरो तसं सकड सायन्स रिलेटेड आणि रॉकेट केला आम्ही एक्झिबिशन वय रॉकेट म्हळ्यार अशीची चेडवान वर्किंग मॉडेल नाही अशीचे रॉकेटाचे एक्झिबिशन वय आणि चंद्रयान 3चे मॉडेल असेल सकड आम्ही कसं पुणी एक करता आसता ती वेस्ट कसं रट्ट म्हणल्यार आमगे स्कुलांत तू आम्ही खंयचे वस्तू उडयना ती पुराय जाव का आमकां तशी. तसं तुमगे टीचिंग आणि रायटिंग दोन्ही ते तुम्ही यशस्वी कशी मेजर करताची. टिचिंगान तू यशस्वी म्हूण सांगल्यार चेडू आमकां इश्ट पावका आनी केद्दन आमी मेळ्ळ्यार बरें ना आमकां उडगास दवन घेतात नवा. आजीकय म्हाका केलो बेंगलुरा सिकयल चेडूवानी आजीकय फोन करता ती फोन करून कसं नाही पूण एक चंद करून उलयता ती तांचे आमकां एक मेळचे एक मौल्य आनी यशस्वी. आनी रायटिंगान तू फस्ट आमी बरयले बरवणीक तांकां इश्ट जावका तें आमगेले यशस्वी. ते बरवणीक इश्ट जायनी म्हूण जाल्यार वाजूच्यान तू इश्ट जायनी म्हूण जाल्यार आमी कितलेय बरयल्यार ताका एक मौल्य ना. सो तशी ते यशस्वी म्हणचे आमी जनाले विश्वास कितले घेता ती कितले हृदयाक आमी लागीं जेता ती ताजे वयर एक यशस्वी एक राबला. आणि आज काल हांव मस्त पळयले प्रकार जनांनी बुक्क वाजोवचे उणे वय फेसबुक म्हणल्यार नावें युट्यूब तसले पुरे इंस्टाग्राम त्या पर्यंत आसताची. तुमगेलो विचार कसो बूक वाचिना म्हळ्यार फेसबुक इंस्टाग्राम हे पुरा वायट म्हूण सांगना हांव तांतून निमित्त मस्त बेनिफीट आसा. कसं म्हळ्यार फुडें आमी बरयले सकड खंय वचना आसलें आतां जाल्यार फेसबुक येवन युट्यूब येवन आमी बरयले पुरा कडेन एक वता पुरा जना पावता हॉड ऑडियन्सा पावता. तशी म्हणून आमी बरयले तांतू वाजिल्यार खंडित काही प्रयोजन ना. कसं म्हळ्यार आजी वाजिता ती फाय ते डिलीट जावन आता मोबायलान तू आजी आमी पेटयल्या हांव एक 20 आर्टिकल पेटोवन आसता म्हणलें का ती फाय आसना तें आनी आमी पुरा स्किप करून वाजिता ती. मस्त जनां येता एक थोडे 1-2 लायन वाजिता ती मुखार वता ती आनीक कसं की व्हिडिओ येता युट्यूब येता मागीर फेसबुक येता. तशी आमी खंयचे कंप्लीट जावन आमी वाजिना ती जाल्यार आमी एक पुस्तका रुपार कसं एक हाडली म्हूण जाल्यार तें एक शाश्वत जावन आसता आमगे लागीं आसता. आमकां कसं की मना बेजार जाल्लें ओ तें पुस्तक लायक आसना तें वाजूया म्हूण आमी तें पुस्तक वाजिल्यार एक मना समाधान मेळटा. तांचे आमी मोबायलार सोदूचे गेल्यार ते खंय आस म्हणून आमकां मेळना खंडीत तशी जावन प्रत्येक एक धाकले रुपारी आसूं का म्हणून शिकवण एक तुमगेले आमगेले गोल म्हूण आसता. वय 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 तुमगेले तसल कसल गोल आसा आनी ते पावत घेवचे खातीर तुमी कसं ध्येय आसा तुमगेले. म्हळ्यार हांव एक गव्हर्मेंट स्कुलांत टीचर जावन एक म्हगेलो गोल कसन म्हळ्यार मस्त जनाक आतां गव्हर्मेंट स्कुला बागे एक ऋणात्मक भाव आसा. कसं म्हळ्यार गव्हर्मेंट स्कूल लायक आसना ते टीचर्स समज शिकयना ती तांणी पुरा टायम वेस्ट करता ती आनी चेडवाक लायक एज्युकेशन मेळना आनी चेडू गव्हर्मेंट स्कुला सिकील चेडवाक भविष्य ना अशी सकड मस्त नमुनेचे एक नेगेटिव्ह थॉट्स आसा जनाल भाव आसा. आमी पुरा गव्हर्मेंट स्कुलान तू शिकिल्ली ती कन्नड मिडियमान तू शिकिल्ली ती मस्त जन कन्नड मिडियमान तू गव्हर्मेंट स्कुला शिकून लायक पोझिशना गेल्ली ती जाल्यार आजकाल प्रायवेट स्कूल चड जावन गव्हर्मेंट स्कुलाची एक अवस्था अशी जाल्ला आनी गव्हर्मेंट स्कुलांत वरें ना मस्त लायक क्वालिफायड टीचर्स आसा ती आतां अपॉयंट जावचे टीचर्स पुरा 2-3 एग्जाम फेस करून आयिल्ली न्ही ती हायली क्वालिफायड आसात तांणी शिकयता ती. आनी कसन म्हळ्यार गव्हर्मेंट स्कुलांत पुरा नमुनेचे फ्री दितात फॅसिलिटी आसा ते फ्री दिवचे फॅसिलिटी पुरा जन यूज करून घेवका. आतां युनिफॉर्म अशें पुरो बुक्स अशें पुरो पौष्टिक आहार दनपार जेवण अशें पुरो शू सॉक्स चिक्की केळें मोट्टो चेडवांक युनिफॉर्म अशें पुरो प्रत्येकय तांकां चेडवांक फ्री जावन गव्हर्मेंट दिता. 1 रुपया फीज ना तांची. आमी प्रायवेट बेस्ट शिकवण बेस्ट म्हळ्यार आमी स्कूल सिलेक्ट करका केलो कडेन समस्या ना म्हूण सांगना हांव टीचर्स उणे आसता ती ಕೆಲವು ಕಡೆ दोग जण टीचर्स पुरा पाठ करका जाल्यार एक परिस्थिती आसता. तेदन आमी प्रायवेट स्कुलाक 50,000 1 लक्ष घालून आमी घालचे बदलाक तांची तुमी दिवचे 50,000 एक 5,000 गव्हर्मेंट स्कुला दिवन एक टीचरीक दवरन एक गव्हर्मेंट स्कूल डेव्हलप केल्लो म्हूण जाल्यार खंडित काही लायक एज्युकेशन गव्हर्मेंट स्कुलान तूं मेळटा न्हय आमकां एक तांची आमी गव्हर्मेंट स्कुलाक आमी दिवका म्हणचे कसलें म्हळ्यार आमी विंगड जना सांगचे सुलभ तशें करका अशी करका म्हूण तुमी कसं केला म्हूण आमकां निमगिता ती. तशें हांव म्हगेल 2 चेडवां वरेन हांव गव्हर्मेंट स्कुलाक घाला लायक एज्युकेशन मेळटा आसा तांकां चेडवांकय आनी आमी स्कुलान शिकयता ती एके शिकयना ती म्हण आमी नुत बसने
आमगेल चेडवालोट्टू आम्ही एक दिसाक एक अर्ध घंट पुणी आम्ही टाइम स्पेंड करका तांकां आम्ही शिकोवका खंडित तशी जाव न्हू आता प्रायव्हेट स्कुलान तूं लक्ष गटले तर 10th वरे 10चे वरे 20 ಲಕ್ಷ लागी साधारण खर्चितात 10-15 ಲಕ್ಷ खर्चितात त्यांची दुड्डू आम्ही गव्हर्मेंट स्कुलाक घालनो तावकला ट्युशन पेटयाती चेडवांक ते सिक्क निवे ते टीचर्स नातवे के टीचर्स आदवरचे हेल्प करात गव्हर्मेंट स्कुलाक पुरा गव्हर्मेंट करका म्हणून बसच्यानाजे त्यांची एक 20 ಲಕ್ಷ ಸೇವ್ ಕೋರ್ನು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಮಿ ಚರ್ಡುವ ದಿವೇತ್ ನವ ಸಿಕ್ವಾಣೆ ಸಿಕ್ಕಡನೆ ಚರ್ಡುವ ಸಾಧ್ಯ ಸನಿ ಕಡೆಯವನು ವೈ ಸಿಕ್ಕಲ್ ಚರ್ಡುವ ಕಂಚೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದರಡಿ ಸಿಕ್ತಾತಿ ಅತ ಮಿಗೆಲ್ ಚರ್ಡುವ ಹಾವ್ ಗಾಲ್ ನಿವೆ ದೊಗ್ಗ ಜನಕ್ಕೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಹಾವೈ ಸಿಕ್ಕೈತ ಗರ ಬೈಸನು ತಶಿ ಜಾವನು ಹ್ಯಾ ಏಕ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಜಾವಕ ಜನಾಲಂತು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ ಲಾಯ್ಕ್ ನಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ ಅನ್ ಸಿಕ್ಕೈನಾತಿ ಮಂಚೇಕ वय पुरा एक तकडे इरपळो नाका ती पुरा गव्हर्मेंट स्कूल एक करीत आसना तशी पुरा प्रायव्हेट स्कूल एक करीत आसना तकडी तुम्ही तुगूची तकडी एक करीती कर नाका ती म्हणजे हांव तितले लायक विषय बदलची एक सद्विचार हो विषय थॉट प्रोवोकिंग आसा वय आता आमगेले विक्षकांक संघर्ष आसले लायफान ते कशी एदुरसुका म्हणून स्ट्रेस असता तर तुमकांय स्ट्रेस आसा ते काणी तांतू भितरी तुम्ही त्या प्रबोरोज करता आसाची ते एक 2 उत्तर सलह आसा दितावे म्हळ्यार प्रत्येकलेके कष्ट संकष्ट सोलू म्हणजे आसुनू आसता प्रत्येक मनशान तुय जाल्यार ते आमी सोलू म्हण घेन अशी ते सोलू म्हणजे एक साधन एक सवालू म्हण घेवका म्हळ्यार कसने समस्या आसचे पुरो कसने संकष्ट आसचे पुरो ते आमी एदुरसूचे सिक्का आनी स्वीकार करका ते आम्ही फेस करचे ಅಂತ आम्ही फेल्यूर जाता आसता आमगेल चेडू आवरेन आम्ही समस्या कसन आयल्यार ते एदुरसूचेक आम्ही सिक्का आनी खंयचे विशय आम्ही प्रयत्न केल्यार असाध्य म्हणजे खंयचे विचार ना आम्ही छल दवरनू प्रयत्नार आम्ही कसने काम केलें म्हण जाल्यार खंडितकय ते यशस्सो आमकां खंडितकय मेळटा म्हणजे हांव इश्ट पावता प्रज्वला आता तुमगेला उलयताची वेळ जाल्ले कळना आता आम्ही तुमगेल फोटोज परत पळया तुमगेल साधने विशयांतू फोटोज पळोवन घेवया हो हें खंय स्कुलांत वय हां वय हें म्हळ्यार स्कुलांतू एक प्रतिभा कारंजीक एक चंद्रयाना वय कॉम्पिटिशन आशिल्लें सो चंद्रयाना 3 म्हणून ताका एक रॉकेट केलेलें आमी आनी ते एक सायन्साचे अस्थिपंजर अशें पुरो एक ते जीर्णांग व्यूह आनी ते वेस्ट कर्टीन तूं हे सगळे एक करकुशल एक ते केलेलें स्कुलांत अच्छा हे एक विवेकानंद जयंती दिसू म्हाका एक दिक्सूची भाशण करचे अवकाश मेळ्ळेले तशीच एक शिशु मंदिराचे मुद्राडी शिशु मंदिराचे 25 वर्साचे रजत महोत्सव ताणें म्हाका एक बौद्धिकाक एक अवकाश मेळ्ळेले ते फोटोज हे रेडिओ मणिपाल ते एक कथा वाचन केलेलें हांव ते कथा वाचनाचे फोटो हे केत ना ते लास्ट इयर ओके काणी सांगची वे तूं काणी सांगचे कन्नडांत ते स्वरचित आशिल्ले काणी आमी ते वचून वाचना करचे ओके आमी बरयले काणी आमी थंय वचून सांगता तशी हे एक नम्मूर जाणे म्हणून स्पंदना चॅनलांतू म्हाका एक संदर्शन केलेलें तांणी तशीची सद्विचारा म्हणून यू चॅनलांतू थंय वरेन म्हाका एक कोंकणी एक चॅनल कोंकणीन तूं एक संदर्शन केलेलें सद्विचार म्हणून ओके हे म्हगेले प्रथम कवन संकलन समर्पण ताजे एक बिಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮचे तशीची अनेक दोन्हीच पुस्तक भरवसे ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಆರ್ತನ ಮೇಂತು ರಿಲೀಸ್ ವೈಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ 2024 ಮೇಂತು 2023 ಆಚೆ म्हाका ಕಾರ್ಕಳ महिला GSB सभातकून तांणी म्हाका चीफ गेस्ट जावन कार्यक्रम आपोवन म्हाका गौरव दिला एक कलिका हब्ब म्हणून आमगेले स्कुलाचे एक कार्यक्रम तांतू म्हाका एक संपन्मूल व्यक्ती जावन तालूक मट्टाचे एक संपन्मूल व्यक्ती जावन ते दिसू एक ट्रेनिंग दिवचे आशिल्लें आमी एक त्या कार्यक्रमाचे एक फोटो हे म्हगेले एवरग्रीन फोटो म्हण येता हांव 2016 फर्स्ट अपॉइंट जालेले बेंगलुरांतू ते बेंगलुरा गव्हर्मेंट स्कूल ते मस्त हಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲರ ಹಟ್ಟಿ म्हणून ते गोल्ला आणि कुरुब समुदाय सोडल्यार विंगड खंयचे एक समुदाय ना ते तसल नमुने एक एरिया अंतू ते चेडवान दिलेले मोगू
ते पुरा म्हाका आनीकय ते आनी हांव फर्स्ट अपॉयंट जाल्या दिसू कॅन्डी घेवन दिलेले पुरा चेडवांक ते फोटो आजीकय मिगेले चेडू वय उडगासाचे तांणी पेटयत आसतात म्हाका तेत्ते वेळ हे फोटो पेटयत व्हड्ड जाली ती हांव 5 वर्स नंतर वापस चमकल तेदना त्यांची चेडवाल फोटो वापस म्हाका ते थंय तांडिता 5 वर्स नंतर वापस हांव बेंगलुरा थंय चमकल्ली ते वचून तांणी पुरा मिगेलಗೋಸ್ಕರ हांव येता टीचर येता म्हणून राखून बसली ती आनी ते पेरेंट्स वरेना तशीची मस्त मोगो म्हाका दिला तांणी त्या फोटोस कन्नड उडुपी जिल्हा साहित्य परिषತ್ अध्यक्ष नीलावರ सुरेंद्र अडिगा तांणी केन्नाय म्हाका तांगेले घराक आपयत आसता ती तशी आमी फॅमिली समेत जावन तांगेल्या घराक चमकलेली ती तांगेले घर एक ग्रंथालय सगळे घरांतू बुक्स मेडल्स पुरा रूमांत ही बुक्स एक 10-15 पेपर कट्टिंग्स तांणी ते दवरलेले पळोवचे का जनान थंय वचका तसल नमुने एक लायक एक कन्नडाचे अवकाश म्हाका मेळ्ळे हांव ते चमकलेली तशी हे कडल कवी गोष्टी म्हणून समुद्रा भितरी एक नौके वतच ते कार्यक्रम चंदन साहित्य वेदिके म्हणून थंय एक कवी गोष्ट आशिल्ले तेदन म्हाका एक चंदन रत्न म्हणून सांगून एक पुरस्कार दिवन म्हाका गौरव केला शुभाशय तुमकां अभिनंदन ह्या विशयान तूं भारी खुश जातास आनी आमगेले विक्षकांक एक सल्ला दिता की तुमगे तांकां संघर्ष जिवनांत कशी हें करचें म्हणून म्हळ्यार प्रत्येकलेल्या जिवनांतू कष्ट संकश्ट म्हणून येवनू येता खंडिताकय येवनू येता जाल्यार तांणी ते कशी फेस करता ती म्हूण तें अगत्य जावन जाता म्हळ्यार ते संकश्ट आयिल तेदना सोल आयिल तेदना आमी सोलू म्हूण आमी मना घेवचें ना ते सोलू एक साधन एक सवालू म्हूण आमी घेवका आनी खंयचेय समस्या येवो संकश्ट येवो आमी ते फेस करचे शिका एदुरसूचे शिका त्या चेडवा वरेन आमी तांची शिकोवका आनी खंयचे एक अवकाश मेळ्ळो ते अवकाश आमी खंडिताकय मिस करून घेवचे ना प्रति एक सान अवकाशू मुखारी व्हड अवकाश मेळचे साध्यत आसा आनी आमी छल दवरनू प्रयत्न दवरनू कसनय केल्यार वरेना खंडिताकय ते यशस्सू मेळटा म्हूण सांगचे इश्ट पावता तशीची म्हाका हांगा अवकाश दिलेल्यांक विश्व कोंकणी चॅनला तांकां आनी सगळे तुमगेल्या टिमाक हांव धन्यवाद सांगचे इश्ट पावता आमगेले धन्यवाद तुमकां तुमी फुर्सत काणू हांगा येयले आसाची तुमगेलें नांव आतां कीत प्रज्वल म्हळ्यार नांव म्हळ्यार उजवाड दाखोवचें तुमी तुमगेले चेडवां लायफान तूं तांकां मुखार सोनू प्रज्वल करचे खातीर तुमगेले मीस कोन हें समर्पण करता आसाची तशी बूक हे बरोवन तुमगेले मनाच्यान पर सांगता आसाची देव बरें करो तुमगेलें नांव सगळेच राज्यांतू आनी आमगेले देशांतूच नांव येवो लायक नांव येवो म्हणून प्रज्वल जावो म्हूण हांव इच्छा करता आमगेले विश्व कोंकणी टीम तुमगेले वयरी तुमकां शुभेच्छा दिता आतां विक्षकांकय तुमी सगळ्यांनी आयकून संतोष जालो म्हण लेखता कित्याक म्हळ्यार तांणी तांगेले जिवनेचे सत्य काणी आमगेल्या एद्रा दाखयले आसा हें आमकां एक प्रेरणादायक जावन आसो आमकां सगळ्यांकय हें मस्त एक नमूने सपोर्टीव आनी आमकां मुखार सून वच खातीर उजवाडो प्रज्वल जावन आसो म्हणून हांव इच्छा करता आनी सगळ्यांकय नमस्कार.